नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभरच्यो घडामोडी आमी घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतात. कालचो दीस असो आशिल्लो जंय एक्सिडेंट धरून पावस धरून ते कोवीड अशी वेगवेगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. आज कितें चल्लां गोंयभर जाणून घेवया भलायकेच्या मळार बाकीच्या मळांचेर. आमचे बरोबर सगळ्यांत पयलीं आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. महेश, कितें आहा तुजे कडेन अपडेट? कितें चल्लां पणजे तिसवाडी भितर गोंयभर? प्रमोद, पणजे सध्या केसी वाडत आसा. आयज ना म्हटल्यार 14 केसी तांकां सापडल्या आल्तीन सायडीन. फाटल्या दिसांनी पयलें म्हटल्यार फिश मार्केट आशिल्लो आतां आल्तीन पावल्या. दुसरी गजाल प्रमोद, एक बरी गजाल म्हणजे आज सिप्ला कंपनीन 1000 लायफ सेव्हिंग ड्रग्स हे स्टेट गव्हर्नमेंटाक स्पॉन्सर केले आसा, जे कोविड हॉस्पिटलांत तांकां वापरपाक मेळटले. तिसरी गजाल प्रमोद, आयज आनी एक म्हणजे इल्युमिनेशन अपडेट दिल्या ती 39 अजून मेरेन प्लाझ्मा डोनेशनाक फुडें लोक आयिल्ले आसात. आनी एक गजाल जाल्यार ती म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आयज मेरीट लिस्ट डिक्लेअर करपाक आसा. ज्या भुरग्यांनी कॉलेजींत एडमिशन घेतली FY खातीर तितल्यांक आयज कळटलें तेंचें एडमिशन जालां कितें जालां तें. मातसो ताका टायम लागतलो, कित्याक ते 7:30 नंतरूच ते मेरीट लिस्ट डिक्लेअर करतले. सगळ्या भुरग्यांक हाचे SMS ऑलरेडी तेंच्यांनी धाडलेले आसा प्रमोद. एक गजाल हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या लेवलाचेर कितें अपडेट्स आसात? कारण एक गजाल जाल्या परत हेल्थ डिपार्टमेंटाची प्रेस ब्रिफिंग्स बंद जाल्यात. हेल्थ बुलेटिनूय भयंकर परत कन्फ्युजींग येवपाक लागला. डेथ फिगर्स भरपूर डिस्क्रिपन्सीज दिसपाक लागल्यात. सो व्हॉट इज हॅपनिंग एज फार एज हेल्थ डिपार्टमेंट इज कन्सर्न? प्रमोद, पयलीं कशें आसतालें, एकदां आमकां कोविड हॉस्पिटलाची इन्फॉर्मेशन मेळटाली. आतां कशें जालां की GMCचो कांय स्टाफ कोविड हॉस्पिटलांत घातला तेंच्यांनी. खूब पेशंट डेथ जावपाक लागले म्हणून. सो आतां इवन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसींग सुद्दां डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अशी मेळना. दुसरें म्हटल्यार आयजूय PC ना, म्हणजे आमी चवकशी केल्ली एटलिस्ट एकदा तरी PC जावंक जाय आशिल्ली, पूण आयज अजून मेरेन तरी डायरेक्टर हेल्थ सेक्रेटरीची काय प्रेस कॉन्फरन्स काय ना. इवन लोकांक अजून कर्फ्यू बद्दल हें आसा, लोक विचारतात, कन्फ्युजन आहा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटान ऑलमोस्ट कर्फ्यू आतां नायट कर्फ्यू काडलेलो आसा आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाचो अजून इम्पोज आसा का ना. सो हे सगळे प्रश्न जो मेरेन हेल्थ PC जायना तो मेरेन सांगपाक आन्सर करपाक जायना. डेफिनेटली म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन आनी एक इन्फॉर्मेशन ब्लॅकआउट आनी एक हाफ इन्फॉर्मेशन ही जी गजाल कन्सिस्टंटली जावपाक लागल्या हाचेर गोंयभरच्यान आतां प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. प्रत्येक कडेन हेंच जावपाक लागलां. डेथ्साच्या फिगरा भितरूय डिस्क्रिपन्सी मेळपाक लागल्या. सो कितें आसा वस्तुस्थिती गोंयभर या आनी जाणून घेवया. हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे फोंडेचे रिपोर्टर विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर फोनाचेर, तांकां जॉयन जाता. विवेक, काल भिरांकूळ एक्सिडेंट जाल्लो आनी त्याच बरोबर कोविडाच्योय केसी खांडेपार, फोंड्या तालुक्या भितर, गांवां भितर कितें परिस्थिती आहा? प्रमोद, कालचो जो एक्सिडेंट जाल्लो, मेजर असो एक्सिडेंट बोरये काल जाल्लो, तातूंत ऑन द स्पॉट 3 जाण जे लायट डिपार्टमेंटान कामां आसले ते मनीस ऑन द स्पॉट मेले. त्या उपरांत म्हाका दिसता 3 जाण आसले तेंचेर उपचार चालू आसलो GMCन. ते सध्या आतां बरे आसा. आनी 3 जाण फुडें जे केबिनान बसलेले ड्रायव्हराक धरून ते 3 जाण डिस्चार्ज जाल्ले आसा. सो आयज आमी जी फॉलोअप करपा लागून आयज परत एकदां पळयलें जाल्यार दोनूय गाडयो ज्यो पळयल्या जाल्यार कालची जी गाडी आसली ती अरावंड 28 वर्सां जाली ती गाडी रस्त्यार चलता आनी टायम टू टायम तिचे पासिंग आसा. परत आयज एक गाडी आमी पयली अशेंच पोल घेवन वयताली, ती जवळ जवळ 35 ते 36 वर्सां जाली त्या गाडयेक. आनी ती गाडी सिमिलर अशेंच फाटल्यान जे वर्कर उबे रावन ते पोल घेवन आयज माड्डोळा गेले. सो ती वतना गाडी मेळ्ळी पयली आनी उपरांत मागीर परत आमी हेका वचोन मेळ्ळो एक्झिक्युटीव इंजिनियराक विचारपाक की अशे पद्दतीन गाडयो ह्यो इतल्यो पोन्न्यो गाडयो अजुनूय रस्त्यार वयता, हेंचे मेंटेनन्स टायम टू टायम आसा काय कितें. तर अशें आयकूंक येता की हेंचे मेंटेनन्स टायम टू टायम केले वता, वर्सा वर्सा हेंचे पार्सिंग केले वता, पण हेंची एक्सपायरी डेट केन्ना काय विचारले जाल्यार जो पर्यंत चलता तो पर्यंत चलोवपाच्यो अशें उत्तर मेळ्ळें प्रमोद. पण कालचो जो एक्सिडेंट जाला तितूर गाडयेचो लोक म्हणटा की गाडयेचो ब्रेक फेल जावन ती गाडी उमटी पडल्या, जाल्यार थोडे म्हणटा की ते सर्कलाक लागून ते सर्कल मोठे आशिल्ल्या कारणान ती लोड घेवंक ना आनी गाडी टर्नार ती परती पडली म्हणून. ह्यो 2 गजाली हे जाल्यो, पण फॉलोअप करतना दोनूय गजालीचे हे घेवन केल्ले आसा. दुसरे म्हणल्यार कोविडाच्यो ज्यो केसी आसा त्यो दिसान दीस वाडत आसा आनी कालूच आमी एक म्हणलेलें की आतां प्रत्येक चेकअपा फाटल्यान टेस्टी फाटल्यान पयशे भरपाचे आनी टेस्ट करपाचे असो एक प्रकार चल्लेलो आसा. आनी एक गजाल नमूद करता प्रमोद की ह्या 4-5 दिसान एक फेसबुकार एक नवी कोण तरी टोळी हे जाल्या चिटींग करपाची, म्हणल्यार एक नाव घेवन
त्या नावाच्या फेसबुकार जे फ्रेंड्स आहा तांकां कनेक्ट करप आणि मेसेजी थ्रू मेसेंजर थ्रू पयशे मागपाचे आणि फेक आयडी करून त्या नावाचेर पयशे मागपाचे हे चालू आसा काम सध्या. एक 2-3 केसी सध्या फोंड्या ह्यो घडलेल्यो आसा प्रमोद. थँक्स अ लॉट विवेक. म्हाका दिसता ही फेसबुका वयली टोळी जी आसा ती बरीच सक्रिय जाल्या खूब कडच्यान आनी गोंयांतल्या कांय नावाजिल्ल्या रेप्युटेड मनशांची फेक अकाउंट तयार करप, त्या फेक अकाउंटा वयल्यान ताज्या फ्रेंड्साक मेसेंजराचेर सांगप की आपल्याला कोण तरी आयसीयू भितर आसा आनीक उपचारा खातीर 20,000 जाय, ऑनलायन ट्रान्सफर कर. आनीक मनशाचें तोंड पळयतकीर एक एकदां दिसता की खरें कितें त्रासां आसा काय कितें. अशे कितलेशेच प्रकार आतां उक्ताडार येवपा लागल्यात. आमी लोकांक इतलेंच सांगता दिस इज अनादर टायप ऑफ ऑनलायन फ्रॉड. ताका बळी पडनाकात. कोणीय कितलो रेप्युटेड मनीस जरी आसलो जाल्यार इंडिव्हिज्युअली जो मेरेन खातरजमो करना तुमी, कन्फर्म करनात इंडिव्हिज्युअली पर्सनली, तो मेरेन असल्या गजालींक कृपा करून बळी पडची न्ही, तुमचेंच लुकसाण जातलें. थँक्स अ लॉट विवेक फॉर दीस अपडेट. हांव थंयच्यान वतां वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? सर, वास्कोची अपडेट म्हणजे जे एमपीटी जे कोविड केअर सेंटर आसा, जायत्या लोकांची कंप्लेन आशिल्ल्यो की थंय उदक सप्लाय सारकी जायना, जेवण सारकें मेळना. जे पेशंट्स भितर आशिल्ले ते आमकां परते परते फोन करताले की आमकां जेवणाची सारकी सुविधा ना. आनी जेन्ना आमी परते परते कंप्लेन येता म्हणून, बिकॉज इट वॉज अ एमपीटी हॉस्पिटल आनी फंक्शनींग फॉर एमपीटी स्टाफ आनी तांचे फॅमिली खातीर ते एक हॉस्पिटल आशिल्लें बिफोर इट बिकेम अ कोविड सेंटर. सो आमी बेश्टे एक एमपीटी कडेन जे स्टाफ आसा, जे कोण पयलीं हातूंत भितर यू हॅव एक्सपिरियन्स दी हॉस्पिटल, तांकां आमी जेन्ना फोन केलो जावं तांकां मेळपाक गेले, थंयच्यान सर एक डिटेल अशी येवंक आयकूंक येता की जे एमपीटी कोविड केअर सेंटर जे आसा, इट वॉज रेक्विजिशन्ड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरनायट. आनी जेन्ना तांचे वयर सोलर पॅनल तांच्यांनी रुफाक बसयला, सो बारीक गॅप आशिल्ले आनी देर वॉज सम इश्यू ऑफ लिकेज. दॅट इज द ओनली इश्यू. आनी जेन्ना ते वॉटर प्रुफींग करताले तेन्ना ते स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनान तांचे कडेन ते परते रेक्विजिशन करून कोविड केअर सेंटर केलो. पूण तांचें म्हणणें आसा की जे लोक थंय रावल्या जावं एक्सपिरियन्स केला, तांचें म्हणणें आसा की थंय उदकाचे कांयच इश्यू ना, कित्याक तांचे एक पर्सनल बोरवेल आसा. आनी एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी तांचे कडेन जनरेटर आसा. सो एवरी टायम लायट गेली म्हणटकर एक 5 सेकंडां भितर लायट आसा. मेन इश्यू जो आसा हो आसा तो जेवणाचो. म्हणजे तांकां जेवणा खाणाक तांकां टायमार जेवण मेळना, जावं तांकां जेवण पोतयेनी मेळटा. सो जेन्ना आमी ही खबर काडली तेन्ना ते आमकां सांगपाक लागले की सर, जे एमपीटी हॉस्पिटलान भितर थंय एक व्हडलें किचन एरिया आसा. एमपीटी हॉस्पिटल हॅज गॉट इट्स ओन किचन आनी तातूंत भितर तांचें एक कॅन्टीनूय आसा. कॅन्टीन जें आशिल्लें तें दॅट वॉज सर्विंग द पर्पज ऑफ स्टाफ, नर्स, म्हणजे तांकां पयशे दिवन खावप. आनी जे किचनान भितर ते किचन आशिल्लें तातूंत भितर सगळे पेशंटांक जेवण मेळटालें. आनी दे यूज टू कूक इनसायड दी हॉस्पिटल. इट हॅज गॉट इट्स ओन गॅली. थंय डायटिशियन आशिल्ले, डॉक्टर आशिल्ले. डायटिशियन डॉक्टर प्रिस्क्रायब करता ते जेवण दिताले तांकां. सकाळीं च्या, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वयल्यान मदीं तांकां सूप येतालो. रातचे न्हिदचे पयलीं तांकां दूद येतालें. ऑल दीस यूज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण तांचें आतां म्हणणें आसा, स्टाफांचें म्हणणें आसा सर, की हे किचन बंद करून तांचे स्टाफाक तांचे भायर दवरून वेंडर अपॉयंट केला. आनी हाका लागून एखादी ते जेवणाची इश्यू आसा. तांचें म्हणणें आसा की हे किचन बंद करून कोणाचो फायदो जाता. आनी हे वेंडराक जेन्ना इतले कंप्लेन आसतना सपोज हेच किचन जरी एक्टिवेट परतें केलें, जे स्टाफाक जे तांचे किचन कूक आशिल्ले ते जे स्टाफ किचनाचे जर एक्टिवेट करीत आनी तांकां समज भाजी जावं तांदूळ बी हाडपाक जे पयशे जरी गव्हर्मेंट दिता, जाल्यार दीस वेंडर इश्यू वील नॉट रायज आनी जे जेवणाचे इश्यू आसा ते वील बी रिजॉल्व इमिजिएटली. सो जेन्ना एक हॉस्पिटलान स्वता येदे व्हडले किचन एरिया आसा, स्टाफ आसा, तांकां भायर धरून वेंडर अपॉयंट केला आनी लोक बोवाळ मारता, असो हो मुद्दो आमकां सद्याक तरी आयकूंक येता सद्याक. दुसरी गजाल म्हणल्यार ती सर, आयज मांगूर कंटेनमेंट झोनान भितर आयज सैफुल्ला खान म्हणटा तो कावन्सिलर आसा. ही इज ऑल्सो लॉक इनसायड फॉर 2 months. ताजें म्हणणें आशिल्लें की लास्ट टायम तो हंगर स्ट्रायकार गेल्लो, पूण जेन्ना लोक ताजे वर सपोर्ट करपाक भायर सरले, 2.5 म्हयने जाले, थंय टेस्टिंगूय जायना, क्लॅरिटी ना आनी कंटेनमेंट झोनूय काडना म्हूण ते सगळे हंगर स्ट्रायकार बसपा आशिल्ले. तेन्ना पुलीस वचून ताका उखलून ताका पुलीस स्टेशनाक व्हेलो. थंयच्यान ताका मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन व्हेलो. थंयच्यान ताका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे सावथ गोवा कलेक्टरा कडेन व्हेल्लो. आनी थंय दिगंबर कामत लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेय आशिल्ले. थंय तांचे डिस्कशन जाल्लें की फ्रायडेन भितर म्हणजे आयज थंय गेट्यो जातल्यो, एंट्री एक्झिट म्हणजे एंट्री आनी एक्झिट गेट जातले. आनी जे लोक मनीस कामाक भायर सरूंक सोदता तांकां ते भायर वचपाक दितले. पूण आयज सर सगळे लोक थंय रावले, पूण अशें कांय जालें ना. म्हणजे गेटी जावंक ना आनी जे लोक आशिल्ले सगळे बेजार जाले.
सो तातूंत भितर कितें जालें सर, आतां तो सैफुल्ला जो कावन्सिलर आसा तो म्हणटा हातूंत भितर कितें पॉलिटिक्स चलता, म्हणजे आपूण प्रयत्न करता म्हणून कोण तरी दामूंक सोदता. त्या वटेन बीजेपीचे लोक म्हणटा की आमी ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयलां, सीएमान अश्युरन्स दिलां की 1-2-3 दिसां भितर हें ओपन जातलें, पूण सद्याक तें ओपनूय जावंक ना. आनी थंय आतां असो आयकूंक येता न्यूज की परतो सोमारा ते जे लोक आसा सैफुल्ला आनी बाकीचे रेजिडेंट जे सगळे आसा ते परते आनी एक फावट हंगर स्ट्रायकाक बसपाचे आनी तांच्यांनी प्लॅन केला. तिसरी गजाल म्हणटा ती सर, एज यू हॅव रायटली सेड, हांगा पयलीं सर कितें आसतालें, मोर्मुगांव एरियाक जेन्ना आमकां डेथ जाताले, वी यूज्ड टू जॉट इट डावन. प्रत्येक एक फिगर आसतालो आमचे कडेन, एनी टायम यू आस्क, म्हणजे हे इतले दिसांनी इतले लोक मेले. पूण सडनली सर आतां कितें जालां, थोडे डेथ्स जे आसा ते भितर हेल्थ बुलेटिनान दिश्टी पडना, थोडे जे येता ते लेट येता, आनी थोडे जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान मरता, म्हणजे जेएमसीन एक्सपायर जाता जावं कॉटेज हॉस्पिटलान एक्सपायर जाता, तांचे केन्ना केन्ना डिटेल्स सारके येना. आतां एक आमकां केस आयकूंक येयला सर की बायणातली एक बायल, म्हणजे शी इज ओल्ड लेडी, तिका कॅन्सर आसलो आनी ती एक बरे हॉस्पिटलान, म्हणजे आउट ऑफ वास्को एक हॉस्पिटलान ती ट्रिटमेंट घेताली आनी ती एक्सपायर जाली. बट नाव दे आर सेयिंग दॅट द हॉस्पिटल हॅज क्लेम दॅट शी इज कोवीड. आणि वेन वी कॉल दॅट डॉक्टर हॅज कन्फर्म की हय ती कोवीड आशिल्ली. आमी साऊथ गोवा कलेक्टराक इन्फॉर्मूय केला, पूण ताजे अजुनूय मेरेन सर ताजे डिटेल्स काय हेल्थ बुलेटिनानूय येवंक ना. सो आतां कितें आसा सर, हेल्थ बुलेटिनान फक्त जेएमसी, चिखले कॉटेज हॉस्पिटल, ईएसआय, कोवीड केअर सेंटर हेच दाखयता, काय प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जे कोणाक मरण पावता तांचेय बी डिटेल येतले काय ना, हो एक प्रश्न वाचपून पडला. हे सोडत जाल्यार सर वाचपून आतां सद्याक फक्त जे आयज दुसरी गजाल म्हणटा ती एक मेजर घडामोडी जाली म्हणटा ती एक गोवा फिशिंग बोट ओनर असोसिएशन जे आसा तांच्या लोकांनी एक मौलाना इब्राहिमान एक डिमांड केला मडगांवान की आपल्याक एक होलसेल मार्केटान एक जागो दिवचा, देवाची अप्रोच हायकोर्ट. सो हांच्यांनी मागणी केला की जे फिशरमॅन कम्युनिटी आसा, रापणकार आसा, कॅनो ओनर आसा, जावं पोनेवकार आसा आनी बोटकार आसा, तांकां जे गोंयकार आसा ते हांगा कश्ट करून नुस्तें व्हरून थंय विकता, आनी थंय विकपाक वता तेन्ना पयलींच भायल्यो गाडी येवन रातचे तांकां जागो आडयता, आनी हे जे गोंयकार तांकां चिखलान जावचो पडटा. आनी असल्या टायमाचेर जरी ट्रेडरांक समज गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता बाय सायडलायनींग गोवन फिशरमॅन, जाल्यार तांच्यांनी प्रॉमिस केला की दे विल कम ऑन दी रोड्स एंड एजिटेट अगेन्स्ट डिसिजन. दिस इज फ्रॉम वास्को सर. या थँक्स अ लॉट विक्रम. गरज पडल्यार येता परत तुजी म्हऱ्यान. हांव थंयच्यान वता मडगांव. सावयो डायसा आमचे बरोबर, ईएसआय हॉस्पिटल आनी साश्टीची ओवरऑल अपडेट, कोवीड आनी कितें घडटा तें. सावयो, व्हॉट इज हॅपनिंग देर? सर साश्टी भितर सर सगळ्यांक इफेक्ट जाला सर, इकॉनॉमी, बिझनस, जावं आमी म्हणटा लोकांचो वेलफेअर, तशेंच सर रिलिजियस फंक्शनाकूय खूब इफेक्ट जाला. सर आतां 22nd, 23rd आमचो गणेश फेस्टिवल जावपाचो आहा. तेका लागून सर आयज डेप्युटी सीएम बाबू कवलेकर हांणी सगळे सार्वजनीक गणेश मंडळ तशेंच ते पुरोहीत आसा तांचे एक मिटींग घेतली, लायक हाव टू गो अबाउट इन दीस कोविड टायम्स विथ द गणेश फेस्टिवल. तर गणेश ते आतां चड दीस करपाना, ओन्ली 1.5 दिसाचो करपाचो. सो अशें तेणी सर सगळ्यांनी एक डिसिजन घेतला की मारगांव जावं केपें सगळे एरियान भितर आमी ते फकत 1.5 दिसाचो गणेश करतले विथ प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क फॉलो करून, सॅनिटायझेशन हे बी जावन आनी विथ प्रॉपर केअर. सो ते म्हणल्यार लायक कोविडा पासत आमी जे कितें सेफ प्रिकॉशन घेवपाक ते आमी घेतले. तर अशी आयज एक इम्पॉर्टंट मिटींग जाली मारगांव कलेक्टरान, आनी हे डिसिजन ते सर आमचो सीएम आहा प्रमोद सावंत ताका ते इन्फॉर्म करून एक गणेश फेस्टिवलाक एक एसओपी कितें तरी काडपाचें आहा अशें दिसता. तर सेकंड इश्यू म्हळ्यार मारगांवचे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आहा सावथ गोवाचे, तेय बी बॅडली एफेक्टेड जाला सर. आयज आमकां न्यूज मेळ्ळा की आतां टोटल 14 तरी पुलीस कॉन्स्टेबल पुलीस जे आहा ते एफेक्टेड आहा. तर तशेंच तांचे लोटली आनी रावणकोंडा 2 फॅमिली मेंबर्सूय families are also affected, so those families are also taken for quarantine. सर आयज हे मेळ्ळा की शेन्नापातीन सर 3 फॅमिली हातून हे जाला कोविड मेळ्ळा आनी दे आर सर अंडर होम क्वॉरंटायन. तेणी म्हाका लागीं तांकां होम क्वॉरंटायन करपाक दिवचें म्हूण. तर तशें बार्ली सर आयज 9 केसीस मेळ्ळ्यात आनीक एक्स्ट्रा. सर कुर्तोरी सर आतां इज कमिंग टू नॉर्मल, बट आय हॅव कम टू नो दॅट दवोली इज बिकमिंग अ हॉटस्पॉट एंड रायट नाव देर आर 42 केसीस. सो तशें काल आमी सांगलेलें पुलीस मायग्रंट्साचेर जावं बेकर्साचेर कांय एक्शन घेना म्हूण. तर काल इवनिंग तेणी एक्शन घेवपाचें स्टार्ट केलां आनी स्लोली ते जे बेकर्स आहा तेंचेर एक्शन घेवन तांकां दे आर टेकिंग देम टू शेल्टर होम. आय थिंक दे हॅव डिक्लेअर्ड दॅट फातोर्डा स्टेडियम आनी थंय ते घालून तांकां कितें आहा तें अरेंजमेंट करपाचें सर तेंचें हें चालू आहा. येस सर. या थँक्स अ लॉट सावयो. म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट गजाल हीच आसा की गणपती चवथ
आनी ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो दर वर्सा आसात. ह्या वर्सा रिस्क कितली आसा, नंबर तुमकां खबर आहा कसो वाडटा तो. आनी परिस्थिती जी आसा ती टेस्टिंग कमी करून फॅमिली मेंबर्सांक सुद्दां सिम्पटम्स येना तो मेरेन टेस्ट करची नात. ह्या भुमिकेक लागून आतां नंबर्स खंय तरी कमी जातात, पण ऑन ग्राउंड जे आसा तो धोको टळिल्लो ना. द डेंजर इज स्टील देर. आय थिंक हाजी आमी सगळ्यांनी जाणीव दवरपाक जाय. हांव थंयच्यान वता म्हापशां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा म्हापशेची अपडेट, बार्देजाची अपडेट कितें चल्लां? प्रमोद, आयज म्हापशान 2 डेथ जाल्या, टोटल 3 जाल्या. हातून एक 69 इयर्स ओल्ड, 5 तारखेक तेची टेस्ट केल्ली आनी तेका तेच्या उपरांत तेका व्हरपाक एम्ब्युलन्स येवंक नासली, पूण तो चड तेज जालें तेन्ना तेका डिस्ट्रिक्ट व्हरपाक जी तयारी केल्ली जाल्यार तो डेथ जालो. दुसरी एक खोर्ले एक डेथ जाल्या, 71 इयर्स वुमन. ती पयलीं तिका डिस्ट्रिक्टान येयल्ली 2 दिसां पयलीं, मागीर थंयच्यान तिका GMC व्हेली, ती डेथ जाली. टोटल म्हापशान आयज 19 केसीस मेळ्ळ्यात. दुसरे कोलवाळ PSCच्या अंडर आयज 9 केसी मेळ्ळ्यात. सिरसय 1, कोलवाळे 3, रेवाड्या 1 कॉन्टॅक्टांचे, 1 लेबर आनी 3 कॉन्टॅक्टांचे एक भितरलो GMCचो एक वर्कर आहा. मागीर दुसरे हल्डोना PSCच्या अंडर 3 केसी मेळ्ळ्यात. उकासय एक SBIचो एम्प्लॉई आहा. मागीर एक खोर्जे ग्लॅन मार्कांचो एम्प्लॉई आनी एक अशें आयसोलेटेड. बाकीचे शिवोले आनी पर्वरी आनी कांदोळे तेचो रिपोर्ट मेळोंक ना. दुसरे प्रमोद सांगपाचें म्हटल्यार आतां एक जो एक डेथ जाला तेका एम्ब्युलन्स येवपाक टायम लागलो. तशेंच आनी एक जो KTCचो स्टाफ आसलो तो एक पॉझिटिव्ह जालो. तेका पॉझिटिव्ह जालो तेन्ना तेका सांगलें तुका राव, तुका एम्ब्युलन्स व्हरपाक येतली, पूण एक दीस गेलो, दुसरे दीस गेले तरी तेका एम्ब्युलन्स येवंक ना. तो ताणें वाट पयली आनी आपुणूच तो मागीर GMCन गेलो आनी तो गेल्या उपरांत मागीर एम्ब्युलन्स येयली. आनी दुसरें म्हणजे नॉर्थ गोवाक फक्त 3च एम्ब्युलन्सी आहा. आतां एम्ब्युलन्स ना म्हणून बीन अशें डेथ जाता, पूण ते वाडोवपाची खरी म्हणजे गरज आसा. आनी दुसरी आनी चवथीक लागून काल मामलेदाराच्या गायडन्सा प्रमाणे आयज म्युनिसिपालिटीन मिटींग जाली. सगळे गणेश मंडळाचे लोक आसले आनी बाकी म्हापशाचे हे आसले आनी तेंच्यांनी अशें थारायलां की जे पारंपारीक जे तार न्हंयचेर विसर्जन करताले गणपती, थंय आतां सगळें एकदां जावचें ना. तेन्ना तरी हे कशी तलाव कसो एक बोडगेश्वराच्या थंयसर तेंचो करपाचो एक विचार आसा. नाजाल्यार ज्यो कोणाच्यो बांयो आहात त्या बांयांनी हे करपाच्यो आनी त्यो बांयोचेर डिसिल्टिंग करपाचें आहा जाल्यार ते कोणी ते सांगपाचें म्युनिसिपालिटी ते डिसिल्टिंग करून दितले तेंचे. दुसरे नाजाल्यार तेंच्यांनी मुंबय पुण्यान कशें बॅरल बीन दवरून त्या उदकान जशे गणपती विसर्जन करतात तशें करचें अशें आवाहन केलां. आनी परत तेका लागून तेंच्यांनी परत 11 तारखेक मिटींग दवरल्या. थँक्स अ लॉट फडते. म्हाका दिसता चवथ लागीं पावता तेन्ना कितल्योश्योच गजाली नवीन चिंतच्यो पडटल्यो, इम्प्लिमेंट करच्यो पडटल्यो. कारण ही वर्सा भशेन चवथ न्ही, हाचे भान आमी प्रत्येकान दवरपाची गरज आसा. हांव मयुरा म्हऱ्या वता. सांगे, कुडचडें, केपें कितें चल्लां तें आयकया. मयूर, कितें आहा अपडेट तुमची? केप्याक 2 केसीस मेळ्ळ्यात, पावडा आनी रिवाणा. तशेंच सांग्याक 2 केसीस मेळ्ळ्यात, तेमचेवाडा सांगे म्हणून. प्रमोद, आतां म्हापशेच्यान जो रिपोर्ट दिला की एक बायल 71 इयर्स कोविड पेशंट डेथ जालो म्हणून ती रिलेटेड टू सांगे केस आसतली. कित्याक हांव अशें आयकूं येयलां की ते सांग्याक जो मनीस 23rd मेल्लो आनी 24 तारखेर मरण जाल्लें आनी तेचे फाटल्यान 12 दिसांनी जो रिपोर्ट येयल्लो रिपोर्ट तो पॉझिटिव्ह म्हणून येयल्लो आनी ती तेगे भयण म्हणून आयकल्या आनी तेचे फाटल्यान तेगे फॅमिली फूल पॉझिटिव्ह जाल्या हांवें आयकलां आसा. तशेंच सांग्यार 4 केसीस मेळ्ळे आसात आनी 67 केसीस पेंडींग आसा, अजून पर्यंत रिपोर्ट येयलो ना. आतां हेजो जबाबदार कोण तो अजून पर्यंत कळना. कित्याक जेन्ना एक मरण मरता जाल्यार थोड्या लोकांक येवपाचो एक हें आसलेलें, तशें फंक्शन आसलें, एक 25 लोकांचें फंक्शन आसपाचें अशें म्हूण सांगलेलें. पूण हांगा कोणालो रोल सारको ना. म्हणल्यार पुलिसांनी लक्ष दिलें ना, डेप्युटी कलेक्टरान लक्ष दिलें ना, मामलेदारान लक्ष दिलें ना, कोणें हांगा लक्ष दिलें ना. म्हणजे जबाबदार कोण? कित्याक जेन्ना ती केस मेळटा इतले रिपोर्ट मेळटा
त्या कारणाक लागून इतले 14 पॉझिटिव्ह प्लस एक डेड बॉडी एक मेली तेंगेली फॅमिली पॉझिटिव्ह जाली म्हणजे पॅनिक सिच्युएशन मुस्लिम वाडा सांगलेले आसा. तशेंच प्रमोद सांगपा म्हणजे पावसा वेळा पयल्यार हांगा मेजर इफेक्ट म्हळ्यार कितें जाला हे नेत्रावळी वाड्या हांगा लायटी प्रॉब्लेम जाला. मेन म्हळ्यार कितें लायटी वयतात म्हळ्यार कशें जाता हांगा कशें जाला एक कडेन झाड पडटा दुसरे कडेन झाड पडटा एक सारको दुसरे सारको जाता म्हणजे लोकांक 2-2 दीस नाल्यार 3-3 दीस लायट मेळना ह्या बोर्डा भितर लायट नाल्यार तेंगे टावरा लायट रेंज प्रॉब्लेम ऑनलायन शिक्षण तेजोच प्रॉब्लेम म्हळ्यार खूब अशे पावसाच्या बोर्डान तशें बोर्डान प्रॉब्लेम जालेले आहेत. थँक्स अ लॉट मयूर. म्हाका दिसता मयुरान जी गजाल सांगली जी लिंक आसा प्रमोद या गो हेड प्रमोद सगळे आमकां विचारता कुडचो रिपोर्ट सांगता सांगपाक डॉक्टर फोन फोन घ्या खूब येस थँक्स मयूर. दिसता एक गजाल मयुरान जी सांगली ती सामकी इम्पॉर्टंट आसा ती म्हळ्यार जे फ्युनरल जाल्लें ताका लिंक्ड आनी 14 केसी तयार जाल्यो त्या 14तली एक डेथ जाली. सो लक्षांत घेयात जेन्ना आमी गजाली इग्नोर करतात आनी आमकां दिसना की आमी वत्त्या जाग्यार असले कितें जातलें म्हणून पण जेन्ना तें घडटा तें खूब भयानक घडटा. हें सामकें ताजें उदाहरण की फ्युनरलाक लोक गेले लोक वचून परत आयले तातूंतले 14 जाण पॉझिटिव्ह जाले ते म्हापश्यां पावले म्हापश्यां आनीक पॉझिटिव्ह लोक मेळ्ळे तातूंतले एकट्याची डेथ जाली. म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमकां सिरियसनेस कळपाची गरज आसा की आमी कितली रिस्ट्रेन दाखोवपाक जाय ती. आय थिंक हें सगळ्यांत ताजें उदाहरण आसा की रिस्ट्रेन कित्याक दाखोवची हाची आमकां पुराय जाणीव करून दिता. हांव थंयच्यान मुखार वतां. हांव वतां दिवचल सांखळे कितें चल्लें तें पळोवया. विनायक आमचे बरोबर. विनायक कितें आहा दिवचल सांखळेचे अपडेट? सर सांखळे आयज सर कुडण्या एक केस मेळ्ळ्या आनी पाळी एक केस मेळ्ळ्या. मया भितून आयज मर्मवाडा हांगासर एक केस मेळ्ळ्या. तो अशें आयकपाक येता की R&D डिपार्टमेंटाचो एक वर्कर आसा. बिचोलेन सर आयज मातसो केसीचो आंकडो वाडला. नानोड्यात 3 जाण मेळ्ळ्या म्हाळिंग्यांत 3 जाण मेळ्ळ्या हावजींग बोर्डान एकटो मेळ्ळ्या बिचोले IDCन एकटो मेळ्ळा आनी शेरगांव एकटो मेळ्ळा. इतल्यो सर 3 केसी अशा ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट ज्यो आसा डिफरंट गोंयांतल्यो थंयसरची नेसले आसतली बिचोली इंडस्ट्रियल टुलीप आसता ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीशी कनेक्टेड आसा सर. दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ह्यो केसीस येवपाक लागल्यो आमचे सोर्सीस आसा तेका मातशे सर्वे करपाक आनी आमी सर्वे करपाक ट्राय करता. अशें दिसून येता की जे बॉर्डरी वयरसून जे ट्रक येता भायले ट्रक ड्रायव्हर्स जे येता ट्रॅव्हल करून ते आतां एसेन्शियल कमोडिटीज म्हणून तांकां रिलीव केला तेंची टेस्टिंग जायना. ते सर हांगा येयले का विदीन अ डे तांकां जोर येता आनी जेन्ना टेस्टिंगेक वयता जेन्ना स्वॅब करता तेन्ना ते पॉझिटिव्ह येता. सो इंडस्ट्रियल इस्टेट हब जाल्या आनी अशी खंय तरी डिमांड आतां हळू येवपाक लागल्या की बॉर्डरीचेर ज्यो टेस्टी करताल्यो त्यो परत स्टार्ट करच्यो आनी जे भायरसून ड्रायव्हर आसा एसेन्शियल कमोडिटी जरी आसल्यो तरी तेंचे स्वॅब्स काडून तो रोखडो रिजल्ट येता अशें टेस्ट खंयची आहा ती बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करच्यो असो डिमांड येता. दुसरी गजाल सर एक 2-3 कॉल येयले म्हाका सकाळच्यान की एक्चुअली कोवीड सेंटरान 2 दीस जाले पेशंटांक पळोवपाक डॉक्टर्सूच येयना. जेन्ना फुडले तेची चवकशी करपाक प्रयत्न केला हांवें खबर करपाक प्रयत्न केलो ऑफिशियल्सांचो तेन्ना अशें म्हाका कळ्ळें की तेंचो जो रुटीन आसा डॉक्टरांचो ते ऑलरेडी फॉलो करतात आनी जे असिम्टमॅटीक आहा तांकां ट्रिटमेंटची गरज ना पूण तेंचे फक्त ते येवन रावंड मारून वयतात अशी एक खबर कळ्ळी सर. तिसरी गजाल म्हटल्यार पावस काल राती खूब पडलो भितूनसून पिळगांव गांवांत 3 जनरेटर जे फॉल्टी जाले ते रातभर काम करून सारके केले बट मेन लायनूच गेल्यार फूल रातभर पिळगांवचो गांव जो आसा तो काळखान उरलो सर. या थँक्स अ लॉट विनायक. हांव थंयच्यान वता सत्तरी. कल्पेश आमचे बरोबर. कल्पेश कितें आहा सत्तरीची अपडेट? सर सत्तरीचे अपडेट सांगपाचें म्हटल्यार एज युजल आयज सेम जाला सर. जे रिपोर्ट्स आमकां टायम टू टायम मेळटाले इवन कितले नंबर आसा ते पासून एटलीस्ट मेळटाले पूण ते मेळनात. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ज्यो कन्फर्म केसीस आसा त्यो हांवें सारक्यो फोन करून कन्फर्म केल्या. मासोड्डे विलेजीन जो KTCचो स्टाफ आसलो तेजी फॅमिली मेंबर्स 2 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या
आणि व्हडली गजाल सध्या सत्तेन आयकपाक येता म्हटल्यार दोन स्टाफ पोलीस स्टेशन वाळपयचे 2 स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आणि ताका लागून पोलीस स्टेशन मातशें पॅनीक सिच्युएशन जाला. सगळे जे पोलीस स्टेशनावयले स्टाफ आसात ते आतां वाळपय हॉस्पिटलान सध्या एट प्रेझेंट आसा स्वॅब काडपाक आसा. सर प्रॉब्लेम असो जाता की पेशंटाक शिफ्टिंग करपाक एम्ब्युलन्सीस कमी पडटा. काल तर सर एक गजाल अशी जाली की एक पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळो ताका व्हरपाक कोण येना म्हणून तो डायरेक्ट वाळपय हॉस्पिटलान वचून बसलो आणि दनपारां वचून बसलो ताका राती लेट नायट ताका मागीर थंयच्यानच शिफ्ट केलो. पण एक फॅमिलीच्या मेंबरान म्हाका सर कॉल केलो की आमचो पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळा ताका खंय व्हेला तुका कितें खबर आसा बीन काय म्हणून. खंय शिफ्ट करता कितें करता सर ते फॅमिली मेंबरांक पासून खबर ना की आपल्या फॅमिली मेंबराक खंय शिफ्ट केलो तो. कित्याक सर वाळपयन अजून कोविड केअर सेंटर जायना आमच्या सत्तरी तालुक्यात म्हणून आमकां प्रॉब्लेम सर फेस करचो पडटा. दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार सर म्हादय विलेज जी विलेज आसा थंयसर ते बाउंड्री सगळो गांव सगळो सील केल्लो आसा. थंयसर 20 अबाव केसीस मेळ्ळेले आसा. सर गव्हर्मेंटान आयज जवळ 60 फॅमिलींक ग्रोसरीज बीन कितें जाय त्यो गजाली डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा. आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार सर कांय फोन येतात की 12 रातची ओपन आसतात. एक्सायजान म्हाका दिसता तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसता. फुडले दार बंद आसता पण फाटल्या दारांतल्यान 12 गर्दी अशी चालू आसता अशें म्हणून कंप्लेंट आयज पावले सर. आनी परतून तीच गजाल सत्तरीक एक सर कोविड केअर सेंटर जाय फाटले 4 ते 5 दीस. एब्सोल्युटली कारण आम्ही परत सांगतात की प्रत्येक तालुक्या भितर एक कोविड केअर सेंटर जाय आणि परिस्थिती जर अशीच उरली जाल्यार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक कोविड केअर सेंटर जाय जाका लागून आपल्या वाठारांतलो पेशंट आपल्याच वाठाराक उरतलो हाची म्हाका दिसता व्यवस्था जावपाक जाय आणि हाचेर सरकारान नदर दिवपाची गरज आसा. हांव थंयच्यान पेडण्या वता. मकबूल आमचे बरोबर. मकबूल, पेडणेची अपडेट कितें आयची? सर पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार आयज कोरोना म्हणजे सर अजून कितें मेळोंक ना इन्फॉर्मेशन. जाता कितें सर आमकां इतल्या दिसा बेगीन मेळटाली 3.5-4 म्हयने पण आता इन्फॉर्मेशन सारकी मेळना सर. आणि काल सांजचे आमी लायव्ह केल्या उपरांत 16 केसीस मेळ्ळे सर. तेतून पाली 1, तोपड्या 5, तुये 2, पार्शा 2, धारगळ 2, तळर्णा 2, मालप्या 1 आणि कोरगांव 1 सर. हांव कितें म्हणटा सर जेन्ना तुमकां जर इन डिटेल जर दिवंक जायना जाल्यार आमी रिपोर्टर जर काम करता जाल्यार आमकां तरी सारकी इन्फॉर्मेशन दिया. आमची हे मागणी आसा सर. आणि एक म्हटल्यार सर आयज मालप्या रेडकर हॉस्पिटलाचे एक कंटेनर ओलांडले सर. जे रस्तो आसा रस्त्याचे जे रिफ्लेक्टर ना आणि खंयचो ते सिग्नल ना हे कित्याक काय म्हणटा सर. जेन्ना लायट रातचो कोण ड्रायव्हर येता ताका रिफ्लेक्ट म्हणून कितें तरी कळोवंक जाय. एका सायडीन सर काम चालू आसा आणि दुसऱ्या सायडीन गाडी ओव्हरटेक करता. तेणी सायडीक घेवपाक गेलो आणि तो गाडी ओलांडली सर. आणि एक म्हटल्यार सर आणि सोशल डिस्टन्सिंगाचे काय हे ना सर. सगळे विदाउट मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगाचे ना आणि खंय पळयता थंयसर मास्क सुद्धा रस्त्यार पडलेले दिसपाक लागले सर. आणि आता काल जे बोगदो कोसळ्ळेलो सर ते 20 तारीख मेरेन खंय तरी बंद रावतले आणि बाकी रेल्वे आसात डायवर्ट केलेले आसात. 20 तारीख मेरेन बंद आसतले सर. काल महाराष्ट्र एक हितून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या सर. 20 ऑगस्ट मेरेन 20 ऑगस्ट मेरेन हो रूट बंद आसतलो. आणि डायव्हर्शन जातले साऊथ वेस्टर्न रेल्वेच्या रुटावयल्यान डायव्हर्शन जातले सर त्या वाटेन. या थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता प्रश्न तेच आसात. आमी परत एक सांगतात की ज्या पेसीन केसी वाडटात त्या पेसीन ताका इन्फ्रास्ट्रक्चराचो बॅकअप आसपाक जाय. किंवा मागीर एम्ब्युलन्सी जावं पेशंटाक पिकअप करपाक किंवा पर्यायी व्यवस्था कितें तरी पेशंटाक पिकअप करपाक किंवा कोविड केअर सेंटर्स आणि होम क्वॉरंटायन जांकां जाय तांची वासपूस करून इमिजिएट ते ताकतिकेन जावपा खातीरय व्यवस्था आसपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार कोफुसांव जायत उरतलें. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल सरकार क्लियर इन्फॉर्मेशन दिना म्हणून आमचे रिपोर्टर फिल्डार काम करून इन्फॉर्मेशन हाडटाले. आतां तांकांय इन्फॉर्मेशन दिवपाक बरेच कुस्तार करपाक लागल्यात. अशें करनाकात. एकाच कारणां खातीर जितले प्रभावीपणान आनी ट्रान्सपरंटली लोकांक गजाली कळटल्यो तितले बरे तरेन लोक ह्या सिच्युएशनाक रिएक्ट जातले. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.